येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारान माध्यम भास मुद्द्याचेर ठाम आणि योग्य निर्णय घेवचो असो उलो गेट वेल सुनान मारला। सरकारी प्राथमिक शाळांनी इंग्लिश शिक्षक नेमून सरकार कोंकणी मराठी भाषेंतल्यो शाळा ना करूंक सोदता असो आरोप गटाचो वांगडी युगांक नायकान केलो। 9 मार्चाक गटाची म्हत्वाची बसक जातली। 9 मार्चा पयलीं भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आपली बाजू स्पश्ट करची अशें गटान मागलां। गोंय सरकारा कडेन कापस्ताद ना स्वताची पॉलिसी जाहीर डिफेंड करपाची। मनोहर पर्रीकाराक जर आमचे कडेन चर्चा करपाची कापस्ताद ना जाल्यार जस्टीस संतोष हेगडेच्या वाटेक आनी तांणी वचचें न्ही, ही एक पिशेपणां जावन आसा। हांव आव्हान करतां की 9 तारखे पयलीं भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आपलें धोरण सांगचें। तुमी आमचे बरोबर आसा जाल्यार आसा, ना जाल्यार आमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाक बरोबर घेनासतना फुडें वतले। आनी आव्हान करता की जरी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचें धोरण कोणाक पटना, जांचो घुसमटमार जाता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचा भितर, त्या मालगड्यांकूय आमी उलो मारता की 9 मार्चाच्या बसकेत तुमी हाजीर रावचे। आमकां जाणून घेवपाक जाय हे 130 शाळांक जे बेकायदेशीर अनुदान चालू आसा तांचेर तुमचें धोरण कितें, आनी ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आमी हो मुद्दो घेतले आनी ह्या अधिवेशनात आमकां जाणून घेवपाक जाय की खंयची पार्टीचें मत कितें आसा। कोलकाताच्या सूर्या सेन बाजाराक उजो लागलो। 20 जाणांक मरण आयलां, 51 जाण भाजून जखमी जाल्यात। बुधवारा फांतोडेर उजो लागलो। उजो लागिल्ली बिल्डींग बेकायदेशीर अशें पश्चिम बंगाल सरकाराचो फायर सर्विसीस मंत्री म्हणटा। घडणुकेन मरण आयिल्ल्याच्या घरच्यांक 2 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपया दिवपाची घोशणा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन केल्या। उज्याची घडणूक आनी कोलकातांतल्या बेकायदेशीर बिल्डिंगा वेल्यान सरकार पक्ष तृणमूल आनी दाव्यां मदीं आतां पेटलां। Illegal unauthorized market, it has come up during the regime of left front. Last 34 years, such buildings have come up in large numbers. We have already inspected all the nursing homes, all the hospitals, all the schools and colleges. At present, I cannot say what is the action will be taken, but there is a death toll more than 15. Fire brigade is trying to find whether somebody is already inside of the building. रापणकार, मागकार, पागी, पास्कादोर, तारुकार आनी वडेकार ह्या सगळ्या समाजांक ओबीसी येवजण्याचो लाव मेळटलो। बुधवारा जाल्ले गोंय मंत्रिमंडळ बसकेंत ह्या जातींक सरकारान ओबीसीची मान्यताय दिली। गोंय लोकसेवा आयोगाचो चेअरमॅन म्हूण एर इंडियाचो आदलो अधिकारी के.डी. रावाची सरकारान नेमणूक केल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकारान बसके उपरांत मिडियाकय म्हायती दिली। खारवी आनी कोळी समाजाचो ओबीसी यादीन सरकारान आस्पाव केला। नुस्तें वेवसाय करपी सगळ्या लोकांचो खारवी आनी कोळी समाजान आस्पाव जाता अशें गोंय सरकारान थारायला। That Koli Kharvi should be added and amended to Koli Kharvi including Christian Kharvi, Machchimar, Nustekar, Tisrekar, Kharekar including Christian Jornalero including Christian Pescador, Tari, Tarukar, Hodekar including Christian Maritino or Marinio, Agri including Christian Salero or Salerino. OBC लिस्टान जो पळय कोळी आनी खारवी आशिल्लो इन्क्लुडींग कॅथलीक खारवी म्हणून ताज्या जाग्यार ही सगळी एंट्री येतली। म्हणजे कोण तिसरेकार आसलो ताकाय मेळटलो। ही इज ऑल्सो ओबीसी। इट्स अ क्लॅरिफिकेटरी अमेंडमेंट। गोंय लोकसेवा आयोगाचो चेअरमॅन म्हूण एर इंडियाचो आदलो अधिकारी के.डी. रोची नियुक्ती केल्या। Appointment of Chairman Goa Public Service Commission. Approved name of K.D. Roe. He retired as a Executive Director Sales and Marketing India Region of Air India. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकर। 70 वर्सां पुराय जाता ते निमतान पणजे भगिनी मंडळ 3 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडटा। 7, 8 आनी 9 मार्चाक ही कार्यावळ जातली। हे कार्यावळीच्या पयले दिसा मुख्यमंत्री आनी पणजेची महापौर आसतली। सुवाळ्यांत मंडळाच्या ज्येष्ठ वांगड्याचो भोवमान करतले। बायलांची सुरक्षा तशेंच बायलां विशीं हेर विशयांचेर सुवाळ्यांत व्याख्यानां जातलीं। पणजी भगिनी मंडळ 7 मार्चला आपलं
आहे. 3 दिवस आम्ही याच्यासाठी कार्यक्रम करतो. त्यानंतर आमच्या पणजी भगिनी मंडळाचे जे ज्येष्ठ सदस्य आहेत आणि ज्यांनी खूप मोठं योगदान या पणजी भगिनी मंडळाच्या उभारणीत दिलेलं आहे, या सगळ्या ज्येष्ठ सदस्यांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत. 9 मार्चला संध्याकाळी 4 वाजता सुषमा करंदीकर यांचं व्याख्यान आहे. या लेखिका आहेत आणि महिलांविषयक प्रश्नांची अतिशय चांगला अभ्यास त्यांचा आहे. हा दोघींचा प्रवास कसा असेल, आई आणि मुलीचा, याचा एक सुखद प्रवास, आई आणि लेक यांच्या नात्याचा, असा त्यांचा भाषणाचा विषय आहे. महिलांची सुरक्षितता याच्यावरती सुद्धा एक चांगलं व्याख्यान आम्ही लवकरच आयोजित करणार आहोत. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.